नयनी, ए नयनी. कोण बा हंग मक नयनी म्हण आपोचे. हा येती येती बागे लोपन अस. हो महाराणी, काम पुरा करनो आरामात बसली ती. वई आतितले काम पूरा दावनो अत्त बसील मात्र तुम्ही ताजी वग्गे येईलिंती मग हिंद वो बोंडचक. वई वई आणि आम्ही दोघांनी गाव पुरा भोंचेची हातांत एक वाटी धरनो गरगरावचनो भीक मागच्याक वच का आम्ही. हा कसन उलयता तुम्ही. हांव कसन की खुशाल केलं रे. तुम्ही इतले कोप्पन उलयत असत मो कसन दल्ला आजी. तू टैलरिंग करचे म्हाका एक चुरू इष्ट नासिले. आत्ताय म्हाका चूरू इष्ट ना जाल्यारी तुका लाशेक हांव आडपाय घालचेनाच म्हणून ओपून घेतिलो. तुगेले टैलरिंग करचे आशे आज म्हाका वाटेर हांडप करेला गोतसवे. कसन दल तुमका कसले काजी अशी कोपांत उलयत असती. केदनाय तुम्ही कोपचे नासिल मो कसन दल्ले अंगडीन कसने प्रॉब्लेम दल्लावे. त्या पुरा तू खाव मागीर सांगता. तू चरडपय मामाले वैरी कसकसन कंप्लेंट सांगला म्हणून म्हाका सांगत तू. कसने चरडपय मम्मल वेरी कंप्लेंट वे. हांव कसने सांगनी अब्बा. हांव कोणाला सांगता. तू रडता रडताची चरडपय मामाल वैरी कंप्लेंट सांगील पडलेले कोण की असं काही कोणाला सांगला म्हणून तू म्हाका आता सत्य सांग. पळय आजी मम्माक मगेल वरी मस्त कोप येवनो आनी वैरी अंगडीक येवनाक म्हण सांगला. आता हांव कसन करका म्हण सांग. तुम्ही कसन उलयतात म्हणून म्हाका तला मुळे एकही कळताना अब्बा. समा सोडवान सांगत तिथे. सोडवान सांगच्याक कसने वर निगो. चरडपय मामान म्हाका अंगडीक येवचे नाका म्हूण सांगला आनी जीवन हे कसं करका म्हणून हांव आनी आलोचन करका. तू केलेलं काम असं पळय. असो त्या पुरा मागीर पळोवया. तू काली पत्तेक फोन केलेले म्हणलं वे तिगेला कसन उलयला म्हणून म्हाका कळका. तिका एक फोन करी लाऊड स्पीकरार घाली हांवें ऐकता. हांव काल पच्चेक फोन करनो इतले म्हणलेले. हांव टैलरिंग करनो एक 4 तास वट केले रे. मुखारी चरडल शिक्षणक्की भविष्यक्की दत्त नवे मिगेल बमणक एक सान मट्टा सहाय करियत नवे म्हणून इतले सांगिली ते. त्या सोडून चरडपय मम्मल वैरी हांव कसने सांगनी. सुरवेरी तुगेल पच्चेक एक फोन करी. हॅलो नयनी कसन विषय गो. काल तितले तुगेला गुल्लली मुगो कसन विषय यो. पचे हांव आजी फोन कोन तुगेल उल्लोकತ್ತಿದ್ದಲ್ಲೆ. हांव चरडपय मम्मल ಬಗ್ಗೆ कसने कंप्लेंट तुगेला सांगलावे. चरडपय मामे चरडपय मामळरी. हा हा तुगेल बम्मून काम करत पळे ते अंगडी ओनर नवे. तागेल वेळ तू कसन कंप्लेंट सांगत गो. तो कोण म्हणून म्हाका गोत ना. आणि तू काली तुगेल टेलरिंग विषय सोडला रे आनी कसने उरले नी मुगो. तश नाही पचे तू कोणाला दवो कसने उरलेला वेपाचे हंग तू होड एक गलाट दल्ला आजी निमित्ती. आमगेल पुराणानी नका ते कसन पच्चेला उरलेला पच्चेन दुसऱ्याला कसं उरलेला म्हणून ते मात्र सांग. चरडपय मामाला खबर सोडून दुसरं कसने पुराण सांगचे नको तू. कसन दल गो पुता. हांव कोणालागी कसने उरले नी गो मा. काली तुगेला उल्लोनो फोन दवरतरी मिगेले पग्र मायेनी ತಂಗಲ್ ಪೂತ ಸೂನ ಪ್ರಾಯಿಲಿಂತಿ ರಂದಪ್ಪ ತಂಗಲ ಉಲ್ಲೋಚೆ ತೇಹೆ म्हणू तुगल विषय हांव विसरून रे सडले गोतस्वे तुका. हांव दीक्षालाक समेत हे विषय उरले नी गो. कसं रे गो मा तू अश म्हणल्यारी म्हाका हंग भारी मात घेऊन दत्त गो. हांव कसने उरले नी गो मा. उरलोच कसने तू कसन दाव सांगल्यार नवे हांव दुसऱ्याला सांगचे. तू तुगेल टैलरिंग खबर सोडल्यारी कसने उरले नी मुगो. हा दायत पच्चे फोन दवरता. हांव अशपर निमगील म्हणू कने बेजार कोण घे नका. असं गो पुता घर मळमगिरी असल कसने येवचेची. तू मिगेल ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ तुगेल प्रॉब्लेम एक पंत सॉल्व करून घे. आणि एक 2-3 दिस नंतर मन हगूदत्तरी मग फोन करीते. हांव तुगेले ಹೆಚ್ಚನೆ रस्ता मिगेल ಬಗ್ಗೆ कसने आलोचन करू नका. हांव कसने तुगेल वेळ चूकी लेखना. हांव होड केलेल चरडू नव्हे तू मक्का चरडल समान गो. तू दुसरं नाही दीक्ष दुसरं नाही मक्का कने ಹೆಚ್ಚನ್ करू नक पुता. तुगेल प्रॉब्लेम पुरा सॉल्व दत्तरी म्हाका विसरनशी एक फोन करीते. दवरता मस्त कामस मक्का. हां दायत पचे फोन दवरता. तुमका आत्तपुणी मिगेल वेर ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ नवे हांव कोणालागी कसने सांगनी ते. वई गो अंतू तुगेल दावो तुगेल पच्चेल दावो कसने चूकी ना. कोणकीची चरडपय मामाल लगी आमगेल वैरी नाक नतील पिळला.
चरडा पै मामू कोप्पारी म्हाका अंगडीक येवचें नाका म्हण सांगलो. ते बेजारू कोप पुरा तुजेर काडली गो हांव. जाल्यार चरडा पै मामाल्याक सांगला मिगेल बायले तसल नाही, तुमगेल वेर कसं कंप्लेंट सांगताल नाही म्हण सांगला. ते म्हाका नंबीक आशिल्ले. जाल्यार एक पंता म्हाका मात्ती वायट जावन तुगेल वेर कोप काडले गो. बेजार कोरना कितें, हे कोणाल काम म्हणू आम्ही दोन कडका गो. त्यानंतर म्हाका ते अंगडी वच्चे जाता. काम ना म्हणल्यार ही जीवन हे कसं कोरका म्हणू म्हाका कळता ना गो. तुम्ही कसने ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕತಿ हे कोणाल काम म्हणू हांव सद्यंतू धोरण काढता. तुम्ही काय ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕತಿ.